ये आमी पळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 en excelsis Deo. ये आमी पळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. लुकाचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गलिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराब्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्याक तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा थंय कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक पोरसूत जातली, आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले, आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिंवसन दोनी देव ताका दितलो, आनी तो जाकोबाच्या घराब्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो, आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मल्लो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथ तिणेंय जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला, आनी वांचती म्हणटाले ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें सवें जावं. आनी देवदूत तिचेर सरशिल्लो कडसरलो. देवाचें उतर हें.